नमस्कार. दर वर्साप्रमाणे विठ्ठल रुक्माई देवस्थान कारापूर विठ्ठलापूर कारापूर तिस्क हांगासर जे वाळवंटी नदीचेर त्रिपुरारी पौर्णिमा आणि नौकायान नयन जी स्पर्धा आयोजित करता ती ह्या वर्साही आयतारा 26 नोव्हेंबराक करची ठरयला आणि त्याची पूर्व तयारी जी आसा ती ऑलरेडी स्टार्ट जाल्ली आणि जोरात तयारी चालू आसा. ज्या प्रमाणे हे जे आयोजन जे आसा दीपोत्सव समिती विठ्ठलापूर त्याच्या डायरेक्टर ऑफ आर्ट कल्चर डिपार्टमेंट ऑफ इन्फॉर्मेशन पब्लिसिटी आणि डिपार्टमेंट ऑफ टुरिझम यांच्या अंतर्गत हे आयोजन केलं वता आणि ह्या फावटी बऱ्याच मोठ्या प्रमाणात आयोजन करतले अशें तेंच्यांनी सांगला. आणि परत त्याच्या उपरांत डिपार्टमेंट ऑफ इन्फॉर्मेशनान काही प्रमाणात गव्हर्मेंटान जी कामां केला त्यांच्याही दालन दवरतले अशें सांगण्यात येयल्लें आसा. येत्या 26 तारखेक डायरेक्टर ऑफ आर्ट अँड कल्चर इन्फॉर्मेशन अँड पब्लिसिटी डिपार्टमेंट ऑफ टुरिझम GTDC यांच्या जोड पालवान दीपावली उत्सव समिती व्हडल्या प्रमाणात राज्यस्तरीय त्रिपुरारी पौर्णिमा उत्सव हांगासर साजरे करतले आणि त्या निमतान जे तुम्ही आता हांगासर पळयतात ती हेची पूर्व तयारी जी आसा ती चालू आसा. आणि येत्या 26 तारखेक सांजे 6:30 वरांचेर आमी श्रीकृष्ण पालखी जी आसा तिची मिरवणूक आसतली आणि जवळपास 6:30 वरांचेर ही संपूर्ण एक गांव प्रदक्षिणा जातली आणि त्याच्या उपरांत 7:30 हांगासर ज्यो बायलां आसात त्यांच्या कडल्यान दीपदान सोहळो जो आसता म्हणजे न्हंयेन पणट्यो सोडटात त्याचो कार्यक्रम जातलो आणि 8 सारखे हांगासर एक कल्चरल प्रोग्राम आसतलो, एक मनोरंजनात्मक कार्यक्रम एंटरटेनमेंट प्रोग्राम जेचें नांव आसा नटरंग उबा हो कोल्हापूरचो एक खास कार्यक्रम हांगासर हाडलेलो आसा. तेतून वेगवेगळ्या संस्कृतीचें दर्शन ते घडयतले. त्याच प्रमाणे सारकी 10:30 आमच्या होडी स्पर्धेची हांगासर स्पर्धेक सुरवात जातली. त्यान पयलीं खुबश्यो होड्यो हांगासर ज्यो आसतल्यो त्यो लोकांक देवळा कडेन पळोवपाक मेळटल्यो ज्यो वयर परीक्षणा खातीर दवरल्यो आसता आणि 10:30 ह्यो सगळ्यो ज्यो पर्टिक्युलर बोटी आसात त्यो सगळ्यो न्हंयेन मागीर सोडल्यो वतल्यो. जवळपास 10:30 देवळांतली जी पालखी आसा पांडुरंगाची ती पालखी हांगासर येतली आणि ती पालखी जाल्या उपरांत खरो जो कार्यक्रम आसा तो तेका सुरवात जातली. हो त्रिपुरासूर वत आसा. त्याच प्रमाणे एक गोष्ट म्हणजे जी सगळ्यांनी पयली आसतली आणि मुख्य आकर्षण आसा आमच्या हेचें ते म्हणजे सणगे. जे सर्गे असतात ते आम्ही हांगासून सोडटा. सर्गे म्हणजे कागदाचे सादे आकाश कंदिला टायप आहे त्याच्या भितून आम्ही पेटयतात ते वयर सोडटात ते सर्गे. त्याच प्रमाणे तुम्ही जर पळयलें जाल्यार ते सर्गे जे असतात मागीर आमी हांगासर आनी बाकीच्यो ज्यो गोश्टी आसात जशें की होडी स्पर्धा तेतून जे फ्लोटींग जाता रिवरान बोटींचे ते पळोवपाक सुद्दां एक मजा आसता सेपरेट. आणि त्रिपुरासूर वच जालो की आनीक जे बाकीच्यो गोश्टी आसात दशावतारीचें नाटक ज्याच्या भितून त्रिपुरासुराचो वध जो आसा तो कसो जालो हे दाखयलें वयता. त्रिपुरासूर कोण असलो आणि त्याचो वध कोणी केलो हाच्या बद्दल म्हायती दिली वयता. ह्या वर्सा पासून तुम्ही जर आमच्या फाटल्या सायडीन पळयलें जाल्यार अंदू थंयच्या आमी एक नवीन गॅलरी घातली कित्याक हांगासर खूब क्रावड जाता मॉब जाता आणि तो क्रावड कमी करपा खातीर म्हणून न्हंयच्या त्या वटेन सुद्दां अंदू डिपार्टमेंट ऑफ टुरिझम गॅलरीज करता जेतून लोक सुशेगाद बसूं शकतात. तेन्ना थोड्या लोकांक हांव इतली विनंती करता की तांणी न्हंयच्या त्या वटेन जी गॅलरी घातली वयतली तेचेरूय बसून ह्या कार्यक्रमाचो आस्वाद घेवचो. आता हेतून भितून जो पयल्यो गोश्ट येता ती म्हणजे जे आमचे जे परीक्षक असतात जे ज्युरीज असतात ते परीक्षण जे बोटीचे करतात ते ह्या पाण्यान करतात आणि जेन्ना हे परीक्षण चालू असता तेन्ना पालखी जाल्या उपरांत हांगासर त्रिपुरासूराचो वध जाता आणि तो एक जो कार्यक्रम असता तो सारको पळोवपा सारको असता. आणि हो कार्यक्रम पळोवपा खातीर सगळ्या लोकांनी गोंयांतल्या सगळ्या वाठारांतल्या लोकांनी हांगासर येवचें अशें हांव सगळ्यां कडेन मागणी करता. गोंय सरकारच्या माहिती आणि प्रसिद्धी खात्याच्या वतीन अंदू जे विठ्ठल मंदिर आसा त्याच्या प्रांगणात एक खाशेलें एक्झिबिशन आमी दवरला. उद्देश होच की लास्ट इयर आझादी का अमृत महोत्सव ह्या अंतर्गत हे एक्झिबिशन दवरलें ताका उत्स्फूर्त असो प्रतिसाद दिल्लो आणि खास करून आमचे गोंय राज्याचे माननीय मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत आणि आमचे आर्ट अँड कल्चर मिनिस्टर सन्माननीय गोविंद गावडे हांच्या विनंतीक मान दिवन आमी एक खाशेलें एक्झिबिशन विशय होच की गोंयांत जे आमचे मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांच्या अध्यक्षते खाला जायते विकास कामां जायत आसा. ही विकास कामां सगळ्या लोकां मेरेन पावची. जे मेजर प्रोजेक्ट आसा त्या मेजर प्रोजेक्टाचे फोटोज आमी थंयसर प्रदर्शीत करतले आणि थोडेशें इन्फॉर्मेशन आमी थंय दवरतले जेणे करून लोकांक कळपाक जाय की गोंय सरकार कितल्या गतीन काम करता आणि हे सगळे दाखोवपाच्या उद्देशान गोंय सरकारचे माहिती आणि प्रसिद्धी खात्याच्या वतीन एक खाशेलें एक्झिबिशन त्या दिसा आमी विठ्ठल मंदिराच्या प्रांगणात भरला. गोंयांतले नामांकीत असे जे मेजर प्रोजेक्ट आसात ताचे फोटोज आमी डिस्प्ले करतले आणि लोकांक कळकळीची विनंती आसा की लोक
हजारांनी लोक हांगासर येता तांच्यांनी ह्या प्रदर्शनाचो लास्ट इयर जसो उत्स्फूर्त असो प्रतिसाद दिल्लो तसोच प्रतिसाद अंदूय आमकां दिवचो आनी सगळ्या लागीं मागता की तांच्यांनी मुजरत जे आमचे प्रदर्शन आसता थंय येवन ह्या फोटोंचो आस्वाद घेवचो आनी एक जाणविकाय प्रत्येकाक जावपाक जाय गोंय सरकार कितल्या नेटान प्रगती करत आसा पावलां मारीत आसा मुजरत येयात धन्यवाद. प्रुडंटा खातीर सिद्धार्थ कांबळे. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.